मायमोगाचो येवकार हा भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. कोलवाच्या पीआय नेके पार्टेत मारिल्ले धाडी ड्रग्स प्रकरण उक्ताडार. रशियेची मूळ दुबावीत तशेंच आनी 2 जाणांक घेतला ताब्यांत. जेएमएफसी कोर्टान दिला 5 दिसांचो रिमांड. बुधवारा सकाळी प्रवास करतना बारामती विमानतळा लागसार विमान दुर्घटना. उपमुख्यमंत्री आनी एनसीपीचो वरिष्ठ फुडारी अजित पवार हांच्या सयत विमानांतल्या सगळ्यांक दुख्खद मरण. बेतुलांत चालू आशिल्ल्या एनर्जी विकाक लागून येरादारीची बरीच कोयंडी. चिंचेनी, कुंकळे, पाजरकोणी आनी बाळी गांवांतल्या थळाव्या लोकांचे बरेच हाल. सुवेवस्थेचो उणाव आशिल्ल्यान लोक फुरियोज. आनी आतां हाच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. बारामतीक नियमीत उड्डाण म्हणून सुरू जाल्ली गजाल महाराष्ट्राक धक्को दिवपी शोकांतिकेक रुपांतरीत जाली. बुधवारा सकाळी प्रवास करतना बारामती विमानतळा लागसार विमान क्रॅश लँड जाल्ल्यान उपमुख्यमंत्री आनी एनसीपीचो वरिष्ठ फुडारी अजित पवार हांच्या सयत विमानांतल्या सगळ्यांक मरण आयलें. अजित पवार जिल्लो परिषद वेंचणुके आदीं भौशीक रॅलीक उलोवपा खातीर मुंबय सावन बारामतीक वताले. व्हीएसआर कंपनीन चलयल्ले लियरजेट 45 विमान वेळापत्रका परस फुडें उडयले आनी जमनीर देंवपाचो यत्न करतना अपघाताक तोंड दिवचें पडलें. हे घडणुके उपरांत थोड्याच वेळान एअर ट्रॅफिक कंट्रोलाक क्रॅश अलर्ट मेळ्ळो. ह्या विमानात 5 जाण आशिल्ले अशें अधिकाऱ्यांनी सांगले. अजित पवार, ताचो वैयक्तीक सुरक्षा अधिकारी, एक अटेंडंट आनी 2 क्रू मेंबर. कोणूच जिवो उरलो ना. उपरांत वाठारांतल्या सीसीटीव्ही फुटेजांत विमान सकयल देऊन धांवपट्टेच्या फकत लागीं जमनीर धपको दिवन व्हडलो उज्याच्या गळ्यांत फुटलो आनी ताचे उपरांत जायते स्फोट जाल्ले दिसून आयले. विमान ज्वालामुखीत व्यापून गेल्ल्यान भय आनी असहाय्यतेचे देखावे प्रत्यक्षदर्शींनी वर्णन केल्यात. गांवांतले लोक आनी पयलेच खेपे प्रतिसाद दिवपी लोक थंय धांवले, पूण उज्याच्या खरपणाक लागून सोडप अशक्य जालें. दाट धुंवर त्या वाठारांत भरून गेलो. प्राथमीक इनपुटांतल्यान उड्डाण करतना तंत्रीक प्रस्न जावपाची शक्यताय आसा अशें दिसता, पूण पुराय चवकशी केल्या उपरांतच अचूक कारण कळटलें अशें अधिकाऱ्यांनी सांगलां. अजित पवार हो महाराष्ट्रांतलो सगळ्यांत चड काळ उपमुख्यमंत्री आशिल्लो. ताणें 6 खेपे वेगवेगळ्या सरकारां खाला हे पद सांबाळ्ळें. प्रशासकीय पंगड आनी भौशीक जोडणी खातीर नामना मेळिल्ल्या ताणें दशकाभर राज्य राजकारणांत मुखेल भुमिका साकारली. ताका आनी ताची घरकान्न सुनेत्रा पवार आनी पूत जय आनी पार्थ पवार आसात. पक्षाच्या मळार फुडाऱ्यांकडल्यान दुःख उक्तायले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय वरिष्ठ मंत्री आनी राजकीय फुडाऱ्यांनी अजित पवाराच्या मरणाक अपूर्बायेचें लुकसाण अशें सांगले. देशभरात श्रद्धांजली चालू असताना कुटुंबातले वांगडी आनी वरिष्ठ फुडारी बारामतीत पावले आनी थंय निमाणे श्रद्धांजली दिवपाक गर्दी जमली. महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और ज़मीन से जुड़े हुए जननेता श्रीमान अजित दादा पवार, इनका एक विमान के एक्सीडेंट में बहुत ही दुखद निधन हुआ है. इसकी वार्ता आने के बाद समूचे महाराष्ट्र में बहुत ही दुख का वातावरण तैयार हुआ है. हम सभी के लिए इस प्रकार के जननेता को खोना एक अपरिमित इस प्रकार की हानि है. व्यक्तिगत मेरे लिए वो एक बहुत ही दमदार और दिलदार इस प्रकार के मित्र थे और हम दोनों ने साथ में काफ़ी संघर्ष का काल भी देखा है और अब दृढ़ता के साथ महाराष्ट्र के विकास में जब वो योगदान दे रहे थे और एक बहुत लंबी पारी वो खेलेंगे ऐसी परिस्थिति थी. ऐसे समय उनका निकल जाना, मैं ऐसा मानता हूँ कि इसके लिए हमारे पास कोई शब्द भी नहीं है और उनके परिवार पर और उनका जो बृहद परिवार है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उसके पदाधिकारी कार्यकर्ताओं पर ये जो दुख आया है ये सहना बहुत कठिन है. इस दुख की बेला में हम सब लोग उनके साथ में है. अजित पवार साहेब आमच्या बरोबर आसलो, हांव ताका मेवल्लो
ही महाराष्ट्रा आनी तेजे बरोबर देखून सकाळी फुडें तेगेले अपॉइंटमेंट आसताले जसो शरद पवार करतालो ते भशेन तो सकाळी फुडें 5:06 तो एक प्रेस कॉन्फरन्स ओ जो मिडियाक ओ लोकांक हे भशेन तो हें घेतालो म्हणटकूच आयज जेन्ना हो लिडर आमच्या मदें ना म्हणटकूच महाराष्ट्रा तसो आख्खे इंडियेनूय हो व्हडलो शॉक की हो मनीस आमकां पाठीक जाव आसला आनी आतां थोडे दीस जाले आमकां अशी खबर येयल्ली जेन्ना फॅमिली मदें वयर सकयल तेंचें जाल्लें आनी पार्टयेचें वयर सकयल जाल्लें ते परत तें सारकें जावपाचें आहा म्हणून हें आयज आमच्या न्यूज आमकां येतालो आनी आमी म्हणटाले की आमी सगळे बराबर येवन हें काम करुया नॅशनल पार्टीचें म्हणून पूण आयज जो मनीस जो लिडर जो लोकांक मेळट न्ही हो मनीस आयज ना जालो म्हणटकूच हें म्हाका दिसना कशें जातलें तें म्हजी त्या पार्टयेक जे तेंच्या फॅमिलीक अजीत पवार हे फॅमिलीक म्हाजें दूख जें हांव म्हाजें जें आयज ताका दूख हें जालां हांव देवा कडेन तेज्या ज्या अजीत पवाराच्या वतम्याक शांती मागता आनी हें दूख जें आयज जालां तें आमच्या गोंयच्या आमच्या नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीचे हेजेर हांव हें ताका एक देवान ताका सोंसपाक बोड दिवचें म्हूण देवा कडेन मागता. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर. राज्यात ड्रग्साच्या प्रमाणात वाढ जायत आसा. कोलवाच्या पीआयन एके पार्टीत मारिल्ल्या धाडीत ड्रग्स प्रकरण उक्ताडार आयले. रशियेची मूळ दुबावीत 67 वर्सां पिरायेच्या एके बायलेक पुलिसांनी ताब्यात घेतला. तशेंच 2 जाणांक धरला. जेएमएफसी कोर्टान 5 दिसाचो रिमांड तांकां दिला. आमचो रिपोर्टर रमेश नाईक रावतान हे विशीं पुराय माहिती दिल्या. पळयात. आज ड्रग्स जो आसा हो गोंयभर पातळ्ळे कडेन आसा. गोंय आनी आमगे गोंयची भायर सुद्दां ह्या ड्रग्साची जे आसा हे खूब चल्ले कडेन आसा आनी गोंयांत चडांत चड ड्रग्स जो आसा हो गोंयांत स्टार्ट जाल्ले कडेन आसा. गोंयांत हे मेन हब म्हणल्यार जाता आनी आतां जो ड्रग्स आसा हो गोंयची पाळ मुळां आसात ही रशिये सुद्दां पावले कडेन आसात आनी रशिये साकून ड्रग्स सप्लाय जाता हे आज क्लियर जाले कडेन आसा. तें म्हणलें जाल्यार कालचे राती परची राती एक रेड जी आसा कोलवाचो पीआय जो आसा विक्रम नायक हांणी मारली आनी ही मारली त्या टायमार थंय बेस्ट ड्रग्स नासलो, थंय पार्टी चलताली आनी ह्या पार्टी भितर पळय ड्रग्स इतलो आसलो तो सांगपाचें न्हय. पूण जे रेड मारली त्या टायमार तांकां जो जितलो ड्रग्स मेळपाक जाय चरस आनी बाकीचे हे मेळ्ळे कडेन आसा. आनीक पीआय जो आसा विक्रम नायक हेणें जो एसपी आसा टिकम सिंग वर्मा आनी डीवायएसपी जो आतां एसपी जाला सिद्धांत शिरोडकर हेच्या अध्यक्षे खाली त्यांनी रेड मारले कडेन आसा. त्याच बरोबर त्यांचे जे PSI आसात या बाकी स्टाफ आसात ह्या स्टाफांनी एकट्यान जावन ही बरी रेड मारले कडेन आसा. खरेंच आमी बरें केल्यार बरें म्हणटा आनी खरें कोलवा पुलिसे वालोर दिवपाचो कित्याक तेणी पळय जे चरस धरले कडेन आसा खरें ही चड क्वॉन्टिटीचे आनी बरे पॉवरफूल ड्रग्स आसा आनी हेजी पाळो मुळो जी रशिये पावले कडेन आसा हे रशियेची एकट्या धरले कडेन आसा लेडीज ती मेन ड्रग्स हाडपी आनी 2 जाणां धरले कडेन आसा तेणी आनी तांकां सद्याक 5 दिसांचो रिमांड जेएमएफसी कोर्टान दिल्ले कडेन आसा. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक रावत, मनीषा जाधव आनी मुजैफ शेख. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत उपकार पळोवया फुडल्यो खबरो. बेतुलांत चालू आशिल्ल्या एनर्जी विकाक लागून येरादारीची बरीच समस्या मुखार आयल्या. चिंचिणी, कुंकळी, पाजरखोणी आनी बाळी गांवांतल्या थळाव्या लोकांचे बरेच हाल जाल्यात. सुवेवस्थेचो उणाव आशिल्ल्यान लोक बरेच फुर्योज जाल्यात. बेतूल ONGCत चलपी एनर्जी विकाक लागून NH-17 वयली येरादारी आडायल्या. हाका लागून वाठारांत येरादारींत व्हड कोयंडी जाल्या. लोकांक कामाक आनी भुरग्यांक स्कुलांक वचपाक बरोच कळाव जाता. योग्य वेवस्था जावंक नाशिल्ल्यान हो परिणाम जाल्ल्याचें स्पश्ट जालां. हे संबंदीत लोकांच्यो तकल्यो बऱ्योच तापल्यात. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज आमी आसात ते धर्मापूर आसात आनीक चिचोणे जंक्शन जे आसा धर्मापूर साकून चिचोणे येयल्या. आज तुमी पळयतात इतल्यो ट्रॅफीक जॅम आनी आमी सदां सांगला की आमचे कडेन प्लॅन ना आनी आमचो प्लॅनिंग नासले कारणान आज ही ट्रॅफीक जॅम जाल्ले कडेन आसा. ही सकाळी 7 जी स्टार्ट जाल्ली
ती अजूनही ट्रॅफिक जाम आसा. हांगा बारीक मनशाचे हाल जाले कडेन आसात. हे जे डेलिगेट्स येयल्यात हांकां AC रूम आसा, AC गाडी आसात, हांकां भितर रावपाक काय न्हय. जे लोक आमगे बसीन वयतात या AC नासलेल्या गाडयेन वयतात हांकां कितें फेस करपाक पडला ते लोक जाणात. हांगा आमचे कडेन प्लॅनिंग आसपाक जाय आसता. हो रोड जो आसा हो केदो रोड आसा तो पळयात आनी हेजेर कितली गाडी सुट्टा त्यो पळयात. एक बरोबर जर तुमचे 5,000 गाडी जर एक बरोबर वचपाक लागले हे जातलेच. हांगा तुमी वाट दवरला, बरी VIP आसा तांकां वचपाक एक वाट दवरला आनी बारक्या लोकांक कितें करपाचें. VIP म्हणटा मनीसच ते कोण आनी कोण. ह्या मनशा वेगळो आनी त्या मनशा वेगळो कायदो हो न्याय खंयचो. आमी कोर्टा कडेन मागतात तुमी सो कॉग्निजेशन हे घेवची म्हणून. कित्याक हांगा न्याय जो आसा हो न्याय वेगवेगळो मेळटा. तुमकां जर सोडपाक जाय सगळ्यांक एकूच रोड दवरपाक जाय आसलो. तुमी थोड्या हे सायडीच्यान थोड्या ते सायडीच्यान एक कसली कल्चर VIPचे. हांगा VIP खातीर लोकांक हांगा त्रास केले कडेन आसात. बारीक लोक त्रासान पडले कडेन आसा. बारक्या लोकांनी कोण चिंतता. हांगा बारक्या लोकांनी चिंतोवंक जाय आसता. हांगा आपल्याल्यो गाडी सोदून व्हरपाक सगळे लोक तयार आसा पळय हांगच्यान वयतात. पूण जे लोक बारीक आसा हांकां कोण व्हरतलो. आज लोक बसी उबे रावल्यात तांकां बसी मेळनात. हांगा बेगीच्या बेगीन हेजेर उपाय काडचो म्हणून मागतात. हांगा एक्सिडेंट जावन एक मेले कडेन आसा. तेगे तो बाबडे बाजारांत येतालो तेका बाबड्या गाडी मारून इतली स्पिडी ह्यो गाडी वयतात आनी ह्यो स्पिडी गाडी वयतरे अशें जाता. हांगा हांकां कंट्रोल ना आनी हांकां काय कळना. आपले जाय तशें वयता आनी सगळे ट्रॅफिक जाम करून उडयतात. एक सुद्दां सारकी गाडी चलयना. हेंचेर कंट्रोल हांकां कित्याक तेंच्या तालाव दिवपाक जायना. हांकां चलन कित्याक दिवपाक जायना. ट्रॅफिक सेलाच्यान एक लायन करपा वाट्याच्या 4 लायनी करून वयतात. हेंचेर लक्ष कोण दितलो. जो कायदो आसा हो सगळ्या दवरचो. सगळ्या न्याय एक बरोबर आनी एक सारको दिवचो म्हणून मागतात. तर कितें प्लॅनिंग ना हेंचो आज. केसो ट्रॅफिक शिल्ले सध्या हाय आमी हिंगा पावन बांदायचंय. अजूनही जायना ना अजून जायना फ्रॉम शिल्ले स्टार्ट जालें. अजून कितू आतां ह्या वटेन खंय पावल्या लायन्यो धर्मापूर. हय धर्मापूर पावले सगळे. दिसता तूं बेगीन पावतो म्हणून आतां. ना ना इतू बेगीन पावपाना मातशें जायना. हाफ एन आवर मोर दॅन हाफ एन आवर लागता म्हाका सल्लो पावपाक. कितें जालें कितें ट्रॅफिक कशें चलता. बेतला वचपाक सगळे ONGC वचपाक हय सगळे ट्रॅफिक जाम करून दवरला. अरे आतां तुमकां गाडी काडूंक मेळटा. चोयताय पुलीस अडयताय न्हू. वचपाक मेळना. ना पूण कितें जाता अरेंजमेंट सारको आसपाक जाय आसलें न्हू. हय पुलीस आय म्हणून ट्रॅफिक कंट्रोल कोनाय. अरेंजमेंट सारको ना. सारको ना. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगांवकर. फोंडा नुस्तें बाजाराची अवतिकाय जाल्या. नितळसाणीर संबंधिताचे दुर्लक्ष जाता अशें विक्रेते सांगतात. पालिका आपूण नितळसाण पाळटा पूण विक्रेते नुस्त्याचो वोलो कोयर खंयच्या खंय उडयतात असो दावो करतात. हाका लागून पोल्युशन बोर्डाच्यान तपासणी करपाक एक पंगड आयलो आनी तो रिपोर्ट उच्च अधिकाऱ्यांच्या सुवादीन करतले अशी माहिती दिली. पळयात. सो हांगासर किडे भरपूर आसात. सो हे क्लिननेस जे आसा हे मिडिया परत परत हायलायट करता. एका म्हयन्याक 2 तरी न्यूज करता. आमी हेल्थ डिपार्टमेंटाचेरूय बी न्यूज घालता. आमी म्युन्सिपालिटीचेरूय बी घालता. पूण तरी पोल्युशन कंट्रोल तशेंच हेल्थ कमी इन्स्पेक्शन केलेलें. कित्याक हांगा मार्केटान कितलेशे आतां म्हयन्याक ऑलमोस्ट वर्स जायत येयलें की हांगा प्रॉपर कांय क्लिनिनेस ना कांयच ना. ते सेवेरेजी लायन आहा पळय ती लिकेज जाता. ताका आमी कशें तरी एसोसिएशनान मेळून पत्र बांदून ते आमी उदक एक सायडीन सोडलां. सो आमी जाली 1 वर्स जालें म्युन्सिपालिटीक लेटरां करीत आसलें की हे सगळे जाग्यार उडयला म्हणून गटार बीन क्लीन आसा सगळे ब्लॉक आसले ते क्लीन करा म्हणून. म्युन्सिपालिटी तशेंच एक्शन घेवपाक रेडी ना. सांगलेले फावटी कानावळी गॅस काडटा तसले घालले म्हणटा. आनी आमी आतां इतके सगळे एसोसिएशन इतके ट्राय केले तर CMाक दितो मेळ्ळा. CMान तांकां डायरेक्ट आमच्या हजरी सांगलें की फाल्यांच्या फाल्यां क्लीन जावंक जाय म्हणून. तरी हे CMाचे बीन आयकूंक रेडी ना. CMान आमकां डायरेक्ट एक्सपिरियन्स दिले तुमचे सगळे क्लीन जातले. स्कील एक्सपिरियन्स आहा पळय मार्केटान ते सगळे बंद जातले म्हणून. आनी CMान म्युन्सिपालिटी डायरेक्ट फॉलो करून प्लस इन्फॉर्म करून लायले की सगळे बंद जावंक जाय. पूण हे CMाचे हितून कोणाचेच आयकूंक रेडी ना.
तशें मागीर आमी एक आतां कितें केलें हेल्थाक तशेंच पोल्युशन कंट्रोलाक लेटर केलें की इन्स्पेक्शन जावचें म्हणून त्या प्रमाणे ते आयज इन्स्पेक्शन सपोज जर टेम्पररी आशिल्लें जाल्यार ह्या मार्केटाचो भितरलो रेबो जो आसा हो आजुनी आसा हो तुमी क्लीन करून तांकां कित्याक तेंच्या सुवादीन केलें ना फ्रिक्वेंटली आमचें क्लिनींग चालूच आसता तशें न्ही क्लिनींग चालू ना पूण आतां तुमकां आमी जाय जाल्यार दाखयतात हे पळय हांगासर आसा पळय चालूच डेलीचो प्रोसेस हो हो डेलीचो आमी जर प्रोसेस क्लीन करिना न्ही जाल्यार तें तशें फुडना की किडे पडपाचो आसा कितें पडपाचो डेलीचो प्रश्न आसा बेसिकली ते सायडीक भायल्या सायडीक आसा पूण फूल हे मार्केट बरोबर तुजें तें व्हरोन तें फिश वेंडर उडयता न्ही तें आनी भायलो मनीस तेणी उडयता न्ही भायलो मनीस उडयलो जाल्यार दुसरें गजाल अशें भायर तुवें आतां भायर पळयलें जाल्यार भायर भायलेलो पळयता हे आतां फीश मार्केटाक न्ही आतां प्रिकॉशन कितें घेतलें तुमी आतां प्रिकॉशन कितें आमी रेग्युलर क्लिनींग करता रेग्युलर क्लीन करतले म्युन्सिपाल्टीन कांयच एक्शन घेवना एका वर्सान आमी आमकां हाडून हाडल्या पयलीं म्हणल्या भायर आमचे इश्यू सारके क्लिननेस दितले म्हणून सगळे दितले म्हणून कांयच केलें तुमकां आमी सगळो भरना कित्याक तुमी आमचे सगळे सारके दवरतले म्हणून क्लीन करतले म्हणून क्लीन कित्याक दिना सगळो कित्याक म्हणून न्ही बाथरूम सदां खंयच्याय तुमी सपोज न्ही बाथरूम आतां 2 तास क्लीन करपाक आसता तुमकां 2 तास क्लीन करता तुमी वयतकीर सगळे केन्ना एक क्लीन करता पळय हे आमी पळय आमकां बाथरूम मोद ना आमी कितें मुद्दम तुका फोनान घालपाक आमी सांगता मुद्दम म्युन्सिपाल्टीन आमकां त्रासान घालपाक तशें आमी ट्राय करूंक शकता समज आमी हाडले जाल्यार आमी एक वर्स जाल्यार आमी म्युन्सिपाल्टीक लेटर सुद्दां करपा नासलें कित्याक क्लीन करा म्हणून कित्याक एक वर्स जाल्यार आमी म्युन्सिपाल्टीक लेटर करता कितें म्हणून बाबा क्लीन करा समज आमी आमकां नाका आसलें क्लीन करपाक जाल्यार म्युन्सिपाल्टी म्हणून तुमी लेटर कित्याक करता आमी आतां तुमच्या एसोसिएशन पास अ मेसेज तुमच्याच वेंडराक मेसेज करा की ते व्हरोन डंप करता गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक आनी सानिका नागवेकार. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. नुरानी स्पोर्ट्स क्लबान 31 जानेवारी ते 1 फेब्रुवारी मेरेन मेगा क्रिकेट धमाका खेळ सर्त आयोजीत केल्या. या सर्तीत सुमार 12 वेगवेगळे सरकारी ऑफिसांचे कर्मचारी भाग घेतले. ही सर्त कर्मचाऱ्यांमदी एकवट आणि शारीरिक तसेच मानसिक व्यायाम घडोवपाक खासा आयोजित केल्या. पळयात हो खासा रिपोर्ट. फाटल्यान जी मेहनत लागता ती खूप असता. आता हांव पळयता रिजवानाक आनी अयजाक आनी सगळे भोंवता ऑर्गनायज करपाक. लास्ट 1 म्हयनो त्या ग्रुपान पळयता कितले मेसेजीस कितले तेजे रिटर्न आन्सर्स आनी इट इज रियली अ टीम वर्क. टीम वर्क म्हणजे टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर. दॅट इज व्हाय इट्स कॉल्ड अ टीम TEAM. So everyone is working together. आणि आज त्यांनी सगळ्या गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंटाक टुगेदर हाडले. अशी हे डिपार्टमेंट हा पळय एक दुसऱ्याच्या कामां धुकलीत असता. माझे काम तो करतलो तो करतलो पण एटलीस्ट टुर्नामेंटाच्या निमतान तरी सगळे एक जावन वॉट इज युनिटी म्हणजे सगळ्यांच्या कडेन सामंजस्य काम करपा जाय. युनिटी जर रावले जाल्यार सगळी कामां कशी साध्य जातली. ती गेमीच्या माध्यमांच्यान किंवा टुर्नामेंटाच्या माध्यमांच्यान whoever wins is a different issue, but when you come to play together, let us play unitedly, let us play with a sportsmanship spirit. And I always appreciate the Nurani Club who is doing all this. They are not doing it for professionalism or trying to do any commercial activity, but they are trying to build friendship and relationship between each other. आज आमचे नुरानी स्पोर्ट्स एंड कल्चरल क्लबाचे जर्सी आणि ट्रॉफी लॉन्चिंग सेरेमनी आशिल्ली. This tournament we are organizing for last 3 years. First year we have organized futsal tournament, and for last 2 years we are organizing cricket tournament for all the departments of Mormugao Taluka, which includes police, advocates, municipal councillors, PWD, electricity, and many other teams. Total 12 teams are participants. So we are organizing this with the support of our sponsors. The main role played in this tournament are our teams participants and our club members. Our club members are working so hard to make this tournament a success and memorable. जे गेट टुगेदर जाता डिपार्टमेंटाचे आनी तांकां खेळपाची ऑपॉर्च्युनिटी दिता. कित्याक लागून गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंटचे लोक असतात ते कितें करतात दीसभर सकाळी वचून सांजे येता आनी काम तांकां कामूच काम आसता आनी तांकां खेळपाची ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा. मायसेल्फ हांव बी तसोच एक काम करपी म्हणल्यार काम केल्या उपरांत कितें जाता की आमकां संडे एकूच दीस मेळटा आनी ती फॅमिली वांगडा आमकां वचपाचें पडटा. खेळपाक ऑपॉर्च्युनिटी मेळना. सो आय वूड लायक टू खरेंच नुरानी स्पोर्ट्स एंड कल्चरल सगळ्या मेंबर्सांक हांव ही स्टेज डिपार्टमेंटान ओपन केल्या बद्दल तेंची तोखणाय करता. आनी जो टोर्नामेंट जातलो तो बऱ्या भशेन जातलो
हाची म्हाका खात्री आसा की कित्याक लागून ती रुरानी आनी कल्चरल क्लब हांकां पुरे एक्सपिरियन्स आहा. गोवा 365 खातीर हिरू महाले आनी अरुण नाईक. बिरेस्तारा सुके हवामान आणि उष्ण तापमान आसतले. सकाळी थंडसाण जाल्यार दनपरां उष्णताय आसतली. हवामान विभागान अदमास उक्तायला. तापमानात व्हड बदल जावचो ना. कांय सुवातींनी थंड वारे घोळटले. सकाळी आनी सांजे दुके पडटले. प्रवास करप्यांनी जतनाय घेवची IMDन सल्लो दिला. बिरेस्ताचे चडावत आनी उणें तापमान 33 ते 20 डिग्री सेल्सियस मजगती आसतले. नुस्तेमारांक खासा शिटकावणी दिवंक ना. राज्यांत सुके हवामान, उष्ण तापमान, घोळटले थंड वारे. तापमानात ना व्हड बदल. सकाळी आनी सांजे धुके. प्रवास करप्यांनी घेवची जतनाय. बिरेस्तारचे तापमान 33 ते 20 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमारांक ना शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365 मोगस्सो.